धर्मदूतांची कृत्या पुस्तकांतले वाचप. तवळ पेद्रू 11 जाणां सांगाता उबो रावलो आनी व्हडल्या ताळ्यान लोकां लागीं अशें उलोवंक लागलो, जुदेव भावांनो आनी जेरुसलेमाच्या निवासियांनो, म्हाका आयका आनी हांव आतां सांगता त्या उतरांक चीत दिया. इस्रायेलाच्या मनशांनो, म्हज्या उतरांक कान दिया. नाजरेचो जेसू देवान पसंद करून तुमचे मदो धाडलोलो मनीस, हाका रुजवात जावन देवान ताचे मारिफात तुमचे मुखार केल्लीं ती आसर्यां, विचित्र कार्यां आनी खुनां तुमीच जाणांत. देवान आपले स्वंत कुशेन आनी येवजिल्ले मांडावळे प्रमाणे ताका तुमचे अधीन केल्ल्या वेळार तुमी ताका अनभवर्त्या कर्णां कुरसायलो आनी जिवेशी मारलो. पूण देवान ताका मरणांच्या पासांतलो निवरावन जिवंत उठयला, कित्याक मरण ताका आपले मुठी भितर धरून दवरूंक शकले ना. ताचे विशयांत उलोवन दावीद म्हणटा, सोम्याक हांव सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार दवरतलो, तो म्हज्या उजव्याक आसा म्हणटस हांव केदींच हालचो ना. ह्या पासत म्हजें काळीज संतोसालां आनी म्हजी जीब उल्हासान गायता आनी म्हजी कुडी बरवशांत जियेतली. कित्याक तूं म्हजो आत्मो पाताळांत सांडचो नाय आनी तुज्या विश्वासी साकराक कुसोवंक सोडचो नाय. जिविताच्यो वाटो तुवें म्हाका दाखोवन दिल्याय, तुजे समोर संतोषान तूं म्हाका दादोशी करतलोय. भावानो, आमच्या पुर्वज बापा दाविदा विशयांत इतले हांवें तुमकां दृढ सांगेत. तो मरण पावलो आनी ताका निकेपिलो, ताचो फंड आज पर्यान आमचे मदें आसा. तो एक प्रवादी जावन आसता आपले संततीचो एकलो आपल्या राजासनार बसतलो म्हूण देवान आपणाक फर्मानार केल्ली भासावणी तो जाणा आसलो. आनी ताका पाताळांत सांडलो ना आनी ताचे कुडीन कुसाडाय देखली ना म्हूण ताणें म्हणल्या उतरांनी क्रिस्ताच्या जिवंतपणा विशयांतले सत ताणें पयलेंच परगट केलें. हेच जेजूक देवान मेल्ल्यांतलो जिवंत उठयला आनी आमी सोमेस्त त्या सताच्यो साक्षो. अशें देवाच्या उजव्याक ताका उंच उबारतस बसायिल्लो पवित्र आत्मो बापा लागसो ताणें पयलो घेतलो आनी उपरांत आमचेर धाडलो. हेंच तें तुमी आतां आयकतात आनी पळयतात. देवाचे उतार हे. श्लोक. सांबाळन धर तूं म्हाका देवा, कित्याक तुजेर हांव पातयेलां. म्हाका सांबाळ देवा, हांव तुका शरणा येता. सर्वेस्पराक हांव सांगतां, तूंच म्हजो सोमी. श्लोक. सांबाळन धर तूं म्हाका देवा, कित्याक तुजेर हांव पातयेलां. सर्वेस्परा, तूंच म्हजें दायज, तूंच म्हजें पात्र, तुज्या हातांत आसा म्हजें अद्रश्ट. श्लोक. सांबाळन धर तूं म्हाका देवा, कित्याक तुजेर हांव पातयेलां. म्हाका बूद दिता त्या सर्वेस्पराची हांव स्तुती करतां. रातचे लेगून म्हजें काळीज म्हाका शिकयता. सर्वेस्पराक हांव सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार दवरतां. म्हज्या उजव्याक तो आसा देखून हांव केदींच हालचो ना. श्लोक. सांबाळन धर तूं म्हाका देवा, कित्याक तुजेर हांव पातयेलां. देखून म्हजें काळीज उल्हासता, म्हजो आत्मो संतोसता. म्हजी कूड लेगून सुरक्षीत विशेव घेता, कित्याक तूं म्हजो आत्मो पाताळांत सोडचो नाय, तुज्या भक्ताक फंड पळोवंक दिवचो नाय. श्लोक. सांबाळन धर तूं म्हाका देवा, कित्याक तुजेर हांव पातयेलां. तूं म्हाका जिविताची वाट दाखयतलोय. तुजे मुखार म्हाका मेळटली आनंदाची भरती आनी तुज्या उजव्याक ससनाचें सूख. श्लोक. सांबाळन धर तूं म्हाका देवा, कित्याक तुजेर हांव पातयेलां. सामातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. इतले आयकोन त्यो स्त्रियो अर्धे भियान आनी अर्धे संतोषान म्हणले बरी समाधी जावन शिसांक खबर दिवंक धांवन धांवी गेल्यो. तेदवा एकासाने जेजू तांकां मुखार मेळ्ळो आनी समाधान तुमकां म्हणालो. तितल्यार त्यो लागीं सरल्यो आनी ताचे पांय धरून तांणी ताका नमस्कार केलो. तवळ जेजून तांकां सांगलें, भिये नाकात. वसा आनी म्हज्या भावांक गलिलेयाक वचोंक सांगा, थंय ते म्हाका देखतले. स्त्रियो गेल्ल्योस पाऱ्या घरा मदले थोडे शहराक गेले आनी घडल्ल्यो सर्व संगती प्रधान याजकांक तांणी कळयल्यो. तवळ प्रधान याजक वचून मतबऱ्यांक मेळ्ळे आनी दोनी पंगडांनी सांगाता मेळून एक मतलब केलो.
शिपायांक ताणे बरो दुडू खावयलो आनी तांचे कर्ण हे परे सांगयले. राती आमी न्हिदोन आसल्या वेळार ताचे शीस आयले आनी ताची कूड सोर्या व्हरून गेले. आनी तांकां धैर्य दिवन ते म्हणाले, आनी ही खबर अधिपातीच्या कानान बी पडत जाल्यार ताका आमी समजयता आनी तुमची भद्रती पळयता. शिपायांनी दुडू घेतलो आनी तांकां शिकोवन दिल्ल्या प्रमाणे केले. अशें ही काणी जुदेव लोकांमध्ये विस्तारली आनी आज पर्यंत ती तशीच चालू आसा. देवाचे उतार हे.